विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे समस्त वीक्षकांकय संध्यारा कार्यक्रमाक मिगेले मोगाचो प्रितीचो स्वागत. आयचे अध्याय समाजसेवा. समाजसेवा म्हळ्यार मस्त रुपारी मस्त नमुन्यारी करता ती. जाल्यार हांव एक अर्थान पळयलेले एक संघटनेचे समाजसेवा कशी तांगेली कार्यवाही खरी म्हणून तुमगेले एदराक दोन उत्तर सांगच्या इश्ट पावता. हांव मुंबई वसई रोड म्हणून एक जाग्याक पयर गेलेली. थंय एक बालाजी सेवा समिती म्हणून न्हू एक भजना एक मंडळ आसा. साबार एक 85 घरचे जन थंय सुतमुतू आसत खंय वसई. प्रारंभीक हंतांतू अण्णप्पा म्हूण एकल्यान नेतृत्व घेवन गेलो. घरान घर आमची गेल्याल घर तेन्ना मस्त उण आशिल्ली खंय. त्या घरान घर वचून गेलो भजना कार्यक्रम शेनवाराचे करूं सुरू केले खंय. तांकां एक स्ವಂತ जागो हें तें म्हूण नाशिल्लें. मागीर तशी ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर वसई स्टेशना लागींची नायक म्हूण एकलो तागेल्या हॉटेलाचे वयरी खाली आसा म्हूण न्हू थंय भजन कराची म्हूण सांगलें खंय. आनी जाल्यार त्या जाग्यार अर्ध बांदिल्लें ते कट्टडांतू संभ्रमारी शेनवाराचे भजन करून न्हू जन पुरा ಒಟ್ಟು मेळटा आशिल्लीं ती. तशी कालानंतर पुरा जनान पुरा ಒಟ್ಟು जावन आमकां म्हणलें एक जाग जेवका आमकां म्हणलें एक ಒಟ್ಟು जेवच्या एक संदर्भार खंयचेय संदर्भार ಒಟ್ಟು जेवता तसले एक जाग जेवका म्हूण सांगून न्हू एक लायक वसती जाग सकड मदीं असूच कडेन एक इंग्लिशान प्रायम एरिया म्हणटा ती म्हणटाले प्रमुख जागो सकडान येवच्याक अनुकूल आसूं तसले जाग्यांतू एक बिल्डिंगांतू दोनी माळयेरी एक सगळी माळी घेवन न्हू मोल्ला घेवन न्हू वंतीगे घालून न्हू थंय ताणें भजना मंडळी म्हूण स्टार्ट करून न्हू शेनवाराचे भजन करून न्हू जनान पुरा येवचें सकडान बसचें भजन करची मागीर परस्पर सुख दुख्ख उरलोचें वचचें सकड आशिल्लें. अध्यक्ष जावन 2 वर्सां एक वळाकी बदलावण जाता आसता ती. जाल्यार आत्ताचे अध्यक्ष जावन कृष्ण कामत मामू मागीर संचालक जावन देवेंद्र भक्तू आनी कार्यदर्शी जावन पुरुषोत्तम शेणै सहसंचालक जावन तोनसे तारनाथ पै आनी बाकी पुराजन सत्येंद्र नायक पुरुषोत्तम कुडवा आनी अनेक जन गण्य म्हाका किलो जनांक नांव विसरलां. तशी प्रत्येकल्यान सेरून भारी छंद आहे आज ती कमिटींतू एकल्या सहकार दिवन काम करता आसा ती. अशी कार्यक्रम निरंतर जावन थंय भजना कार्यक्रम जाता आसता. ते भजना कार्यक्रम जाता आसतनाची तांकां मना गेली कसं म्हळ्यार भजना कार्यक्रम आयिल्ल्यानी शेनवार येवन भजन जावन घरा वतना तोडव जाता. बायल मनशांक पुरा वचून घरा वचून रांदप करपा जाता. हेर दीस आयतार म्हणटा पुरा जाणां मेळची एक दिसा रजा त्या देखून शेनवार आयिल्ल्यानी कोणीची अशी वच्चा नज म्हूण घेवन एक जेवणा वेवस्था सुरू केली. एक जेवणा वेवस्था करतरी वयरी माळयेर टॅरेसार आशिल्ले एक हॉल टॅरेस अन्नपूर्णा छत्रा म्हूण घेवन एक केलें वयरी. इतलें सुवेवस्थीत जावन घेवन तें केलां म्हळ्यार साना कार्यक्रम करच्याक कांय तो जाग उणी पावना. आरामेर थंय एक सने कार्यक्रम करूं येता. आतां खंय तें जालां म्हळ्यार प्रति वर्स आज हे शेनवार मिगेल जेवण म्हूण घेवन पुरा जनान उमेद दाखोवन घेवन थंय जेवणाक बुकींग खंय तें जालां म्हळ्यार 1.5-2 वर्साक थंय राखून बसका जाता मिगेले एक जेवण दिवका म्हूण लेखल्यार. हांव जेवण दिवता म्हूण लेखलें सदना जेवण दिवचें जायना कित्याक म्हळ्यार त्या नमुने बुकींग आसा. तितलें मात्र न्ही हांगा मिगेल अण्णान तो कार्यदर्शी जावन आसा देवेंद्र भक्त म्हणून ताणें आमगेले सोमेश्वर गांवांतू प्रतीपंत रात्रीचें जेवण जालें मागीर दूद पिवचें दिवचें एक पळोवन घेवन आमगेले गांवां केल्या वरीची आमगेले वसईंतूय करका म्हूण सांगून थंय वरेन आतां जेवण जालें मागीर रात्री घरा वतना दूद वरेन दिवची क्रम आसा. पिवन घेवन वताची पुरा जन. इतलें मागीर रात्री तें रांदप वरलेलें आसा म्हूण जाल्यार कोणेय या जाल्यार व्हरी येता म्हूण सांगून तांणी कोणी डब्बे गिब्बे हाडका म्हूण ना. थंय हॉलांतूची प्लास्टिका तोट्ट्यांनी दिताची घनस्तिकेरी कोणाक कसं जेवका की शीत की आनी की वरलेलें आसल्यार आमकां जायत म्हूण जाल्यार व्हरताची. ते कशीच ते व्यर्थ जेवचे
तुमी कोण जाय जाल्यार वर घेवन खायात ती म्हूण घेवन हें एक दीस 2 दीस न्ही निरंतर जावंक घेवन चोवन येतस तितलं मात्र नाही त्या देवस्थानांत तूं कसं एक विशेष कोरका म्हण मन आयल सदन एक भजने ಒಳಕ एक अनाउन्समेंट कोर भितरी स्वयंस्फूर्तिरी जन हांव दिता म्हूण घेवन मना लेखील पुरा इतलें चंदायर ते चलतस तांतो कोणीची ओड कोणी सान म्हणजे विशयूय ना ते एक अत्यंत संतोषा विशय कसं म्हळ्यार त्या भजना मंदिरांत आमगेले 4 स्वामे वचून भेटी दिवन आशिर्वाद करून घेवन आयलीची 4 मोठ्या स्वाम्यान एक भजना मंदिरा वचून घेवन त्या व्हड मोठ्या संघटन न्ही साना संघटना त्या संघटने वचून घेवन आशिर्वाद करून घेवन आयली ती कसल्या म्हळ्यार त्या संघटनेंत निरंतर कसने पुणी काम जाता आसता निरंतर काम जाता इतलें मात्र न्ही भजन जातना एकल्या मोग एकल्या परस्पर विश्वास वाडिल्ले निमित्त कोणाकय कसने तोंदर येयल्यार कश्ट येयल्यार एकल्या सांगून घेतलें म्हण जाल्यार ताची परिहाराक प्रति एकली ते तांगेले कश्ट तांगेले तोंदरे मेळल नमुन्यार आत दिवन त्या मनशाक सुदर्शन व्हरच्याक भारी प्रयत्न करतात तितलें मात्र न्ही आतां ते अभिवृद्धी जावन ताणें विशेष जावन थोडे फंड कोन्न दवरलीची एक विडो फंड म्हूण केला कित्याक म्हळ्यार असहायक जावन आशिल्ले विधवे बायल मनशांक वर्सा एक इतलें सहायधन म्हणून ते मंडळी दाखोवन मेळटा ते सहायधन म्हळ्यार बरी सान 150 रुपये न्ही एक तिगेले खंयचे अगत्याक एक वर्सभर कसले उपयोग करता तसले नमुन्याचे एक सहायधन मेळटा तितलें मात्र न्ही थंय एक स्कूल आसा आदिवासीच्यालें त्या आदिवासीच्या स्कुलांक कोणी निमगितल नाशिल्लीं ती गव्हर्मेंटा देखून येवची ताका एड्स मस्त उणे आशिल्ले तांकां प्रोत्साहन येवचें मस्त उणे आशिल्लें त्या देखून ह्या मंडळीच्यान तांकां प्रति वर्स तांगेले अगत्या जावका जाल्यार पुस्तक की रेनकोट की बॅग की हॉण की हांव करून घेवन वचून दिवन एक पुराजनान तांगेले ಒಟ್ಟು बरसून तें दिल्लें तेन्ना ते संतोषार तांकां ते चेडवांक खाण आनीक अत्रेक सकट पोटली करून घेवन वांटून तांगेले ಒಟ್ಟು बसून घेवन एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ काण घेवन येताची तितलें मात न्ही आतांची आजी वेळाक कोरोना टायमार त्या चेडवाला आना म्हाका काम येना पोट्टा खावच्या कसं येना म्हणटाना ह्या मंडळीच्यान कितले की हजार फूड बॅग करून घेवन वांटिल्लें आसा त्या चेडवाला आना म्हाका तांणी आमी जेवल्या म्हणकेची तांणी बरें एक लायक करून घेवन जेवण असो ती म्हणून त्या फूड बॅग म्हळ्यार एक नांव आतां कितें फूड बॅग न्हय एक संवसाराक एक म्हयन्याक खर्चाक कितले सकड पोट्टा खावच तसले वस्त जावका की तेल मिरसांग गोड गोवा पीठ तांदूळ दाळी साबून पेस्ट प्रति एक घालून घेवन म्हाका केलो विशय विसर नाशा पुरो प्रति एक विशय घालून घेवन एक फूड बॅग प्रति म्हयन्यान तुवें पावयलेलो आसा तांकां दितना आमगे समाजांतूय कसं जाला म्हळ्यार मनशाक दुर्बळपण आसल्यारीची आनी एकल्याले आमगेले ना म्हूण सांगचे जायनातील मस्त लोक आसात आमचे गेले ते एक म्हगेले ना हांव कश्टार आसा म्हूण सांगचें म्हळ्यार मस्त सान जाता जीव त्या देखून आनी त्या परिगणिसून कोणाक ते कश्ट आसच्या पुरो आमगेले सांगच्याक जायनातील कश्टार कोण आसच्या पुरो म्हूण लेखून घेवन तांकां वरेन सोदून तांकांय फूड बॅग दिला तांणी निरंतर जावन घेवन कोरोना वेळाक वाटभर जावण करून बालाजी सेवा समितीच्यांक मनपूर्वक आशिर्वाद दिवं तशें केला आनी थंय एक हांव हाज्या फूड सांगला म्हणकेची शारदा वृद्धाश्रम म्हण एक आसा थंय प्रति म्हयन्यान तुय कित्या म्हळ्यार थंय ಸ್ವಲ್ಪ जन दुड्ड दिवन राबता ती ಸ್ವಲ್ಪ जन धर्मा राबतले आसा ती तांकां सेवा रुपारी तांकां अगत्य आशिल्लें तेल की साबून की आनी तांगेले अगत्य आशिल्लें एक सामान की प्रति म्हयन्यानी वचून पावोवन येवन कितली की तरकारी कितली की फ्रुट्स दिवन घेवन अशी वचून घेवन पेटोवन दिवची न्ही वचून तांकां मेळ न्हू तांगेल्या पुराजनाल्या उरलो न्हू आमी तुमकां आसा ती आमी तुमगेलो आसा ती म्हूण दाखोवन दिताची
आनी त्या गेटा भितर वतानाची बालाजीवाले आले म्हूण त्या प्राय जाल्ल्यांनी कंडे दोखून कुशेर आपयतना तांगेले चेडूआ खातीर तितलो राखता किनाकी आनी दिवची वस्ता पशी चड ते तांणी दिवची प्रिती तांणी दिवची गौरव तांणी दिवची मोग ताजे खातीर तांणी राखून आसती म्हूण दिसता. असले प्रितीचे एक अनुबंध ते वृद्धाश्रमात जनाक न्ही हांकां मेळा मेळून गेल्या. इतले जे तरी थंय एक यक्षगान मंडळ आसा. त्या यक्षगान मंडळीच्यान हांकां यक्षगान शिकोवन वार्षिकोत्सवा वेळाक भारी विजृंभणेर ते वार्षिकोत्सव करता ती. अशीतले गांवच्याल प्रतिभे पुरा ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಗೇನು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮಳೆಯವರಿ ಪ್ರತಿ एकल्यांक अवकाश तांतू ओडू सानू तूं भयंकर बुद्धंतू तूं साधारण मनीस म्हणजे विशयू ना. एकल्या खेत्या केल्या वरी करचे वारे धरचे पाय तोंडूचे ते विशयू ना. तुका येदे तरी कसले साध्य स्वे यो तुवें यो तुका आमी वेदीक दिता ती म्हूण सांगून तांगेले भितर आशिल्ली अळक काणू त्या अळक नाशी तांणी तें प्रदर्शन तशें करता ती. तसले वेळार हें एक यक्षगान मंडळीच्या लागीं तांणी एक तांगे लागीं ट्रेनिंग घेवन तांगेले साध्यशील मट्टाक यक्षगान केलेलें. तशी 2 वेळा यक्षगान जे तरी हें आमगेले महामारी कोरोना येताना ते यक्षगान मंडळीच्यांकय मस्त तांगेले कलाविदांक तांकां भारी कश्टार आसा ती म्हूण कळून बालाजी सेवा समिती देखून तांकांय सहायधन आनी फूड किट दिलेलें आसकय. कितले कुशेरी तांणी तें वांटिलां तांकां तांणी घेवच्या पशी चड आनी संतोशार दिला. आमी दितना कसं न्ही एक व्हड काम करता आसा ती म्हूण न्ही हें आमगेलें कर्तव्य म्हूण लेखून केलां. तितलें मात्र न्ही थंय चेडूवाल एक हें आसा एज्युकेशन फंड. ते एज्युकेशन फंड कसले म्हळ्यार एक लायक मार्क काडलेल्या चेडूवांक प्रोत्साहन जावन दिवच्याक दोनीचे कश्टार आशिल्ल्या चेडूवांक शिकोवच्याक तांकां सहाय दिवच्याक. तें सहाय दिवचें म्हळ्यार अशी नामकां वास्ते न्ही तांकां अगत्याक कितलें साध्य आसा पळय तितलें हांगेले कमिटी दोखून वता. आनी एक मेडिकल फंड म्हूण आसा. निजावन म्हाका मन भर येयलें त्या मेडिकल फंडा विशयी उलयतना आयकतना. कित्याक म्हळ्यार एक मनशाक एक होड कायलो येयलो. होड कायलो येयलो तेन्ना ताका उठाचें जायना आशिल्लें खंय. उठाचें जायनाशिल्लें तेन्ना हे बालाजीचे सेवा समितीच्यान ಒಟ್ಟು करून ताण हुशार जेवती ते तागेले ट्रिटमेंट पळोवन घेवन तो आजी बालाजी सेवा समिती येवन घेवन निरंतर जावन तागेले सेव करची तितली गट्टी जाला. तांणी ऋणी जावन आसा ती. आनेक मनशाक किडनी तोंदरे जालेले. किडनी तोंदरे जालेले तेन्नाय तशीच पुरा जनान ಒಟ್ಟು करून तागेले ट्रिटमेंटाक ताका साध्य आशिल्लें तितलें सहाय करून घेवन आजी तो रोगमुक्त जावन घेवन थंय आसा. ह्या एकल्यालें काम न्ही पुरा जनान आम्ही आसा म्हूण केलेलें काम. तितलें मात्र न्ही एकलेक बायल मनशेक भारी सान प्रायरी बामूण गेल्लो कॅन्सर जावन असहाय जाली पाप ती. एक आमची गेली बायल मनशेन एक चेडा घेवन असहाय जाली सुद्दां हें बालाजी सेवा समितीच्याक मनाक दिसलें आमगेले समाजा भितरी आमगेले कश्टा भितरी आनी आमगेले एक समाजाच्यान कश्टार आसतना आमी तांकां सोण घालूं नज आमी तांकां केन्नाय सोण घालूं नज म्हणजे एक उद्देशारी तिका तिगेल्या बामणान सरता आसतनाची ट्रिटमेंटाकय दुड्ड ओटकोन दिलो. मागीर ताण सरतरी तिका एक वेवस्था जावकाना कसं नासता तिगे लागीं म्हूण घेवन आनी पुरा दुड्ड ओट्ट करून घेवन तिगेले चलयेक 12वी शिकोवतय आमगेली जबाबदारी आनी तिके कितले की म्हयन्या येवची तशी वेवस्था करताची म्हणून आनी ओपून घेतलें. जाल्यार एक बरोवन घेतलें. कसं म्हळ्यार तिगेले जिवना भितरी कसलेपूण एक बदलावण येवन हें दुडवा आवश्यक तिका नाका जाल्यार तिणें आमकां तिळसूका म्हूण घेवन आनी तिके काम घेवन दिवका म्हणून आनी पुरा जनान आलोचन केलें. कित्याक म्हळ्यार कोणाकय दिवन पळोवच्याक एक ताका एक मीत आसा जाल्यार काम दिल्यार गोड्याक उदकाल्या व्हेल्या वरीच गोड्याक तणाल्या व्हेल्या वरीच म्हूण तिका काम दिवका म्हणटाना सुत्तमुत्त आशिल्ल्या मस्त जनांनी लायक इंडस्ट्रियलिस्टांनी
आमगेलांत येवं ती आमी काम दिता ती आमगेलांत येवं ती आमी काम दिता ती त्या म्हळ्यार ती बालाजी सेवा समिती दोकून रेकमेंड जावन आईल मनीशी तिगेले तांगेल सेवा समितीचे दोकून आईल दिकून तांकां आमी सहाय हस्त दिवचे आमगेल काम म्हणून तांणी सांगून घेवन आमगेलांत येवं म्हणून 4 की 5 जाणांनी तिका कामाचे ऑफर दिले तेन्ना तिका एक आयकी करूं मेळ्ळें इतले कामा भितरी म्हाका खंयची काम म्हाका अनुकूल आसा मिगेले अनुकूलेक खंयची काम जाता म्हूण सोदून ती पाप खंयची एक तिका साध्य आशिल्लें तिगेलें अनुकूल आशिल्लें एक कामां चमकली कामां वचून 2 की 3 वर्स सहायधन घेतरी तिणें बरोवन दिलें आतां मिगेल दुवेले शिकवणेक मिगेले संपादनेन तूं म्हाका पळोवन घेवचें जाता इतले काळ तुमी म्हाका सोण अशी म्हाका तुमी चंद करून पळोवन घेतिल्याक हांव तुमकां ऋणी म्हूण सांगताची आनी मुखार म्हाका दिवची आशिल्ली दुड्डू मिगेल्या म्हणके आवश्यकता आशिल्ली कोणाकय दिया ती तांकां चड उपयोग आसल्यार तांकां दिया ती आनी मुखार म्हाका तुमी दिवची आवश्यकता ना म्हाका आवश्यकता आसल्यार हांव वापस तुमगेले येता म्हूण तिणें बरोवन दिलेल्याक कितलो व्हड मन पळय तिगेले त्या बायल मनशेक दिवका आशिल्ली दुड्डू राबोवन आतां तो दुड्डू विंगड जाणां उपयोग करता आसत काय अशी एक न्हय 2 न्हय अशी अनेक जनाक हुशार नातिल तेन्ना रगत जेवका जालेले तेन्ना आनी कसलेंय तांगे तोंदर येयली तेन्ना आमी कोणी नांची म्हणची एक परिस्थितीर वच्चा सोण अशी आमी एक समाज बांदव तुमगेले खातीर आसा ती म्हणून सांगून तांकां एक प्रोत्साह दिलेले एक साना मट्टाचे समिती जाल्यारीची व्हड मट्टा करचें काम करता सुचें बालाजी सेवा समितीची काम वैखरी पळयतना निजावन मनांत हृदयपूर्वक जावन तांकां एक आशिर्वाद कोण जाल्यार कोरता म्हूण दिसता आतां कोविडा वेळार इंजेक्शनाक कसले तोंदर आशिल्ले भायर आशिल्ले जल्लारीची आनी पुरा समितीच्यान वट्ट करून घेवन तांकां इंजेक्शनां वेवस्था करून घेवन इंजेक्शन आशिल्ले कडेन वच्ची नाकवे वच्चाका पुरा वेकल खंय आसा ती एक कारारी 2 जाणां व्हरून प्रति एकल्यानी कार आशिल्ल्यानी 7-8 ट्रिप काणू पुरा जनाक सगळे गांवचे आमगेले सेवा समितीचे पुरा मेंबर जनाक इंजेक्शन 2 डोज एक बुस्टर डोज मेळटा तशें केला तांतू एक पंथाक एकल्यान 2 पंथाक एकल्यान सगळे समितीचे बुस्टर डोजाचे नियाजे ताणें स्पॉन्सर केला इतले जनां स्पॉन्सर करतना ताका गोतना तो कोणाक दितासा म्हणून बरे हे बालाजी सेवा समितीच्यान आमगेल्या सांगिल्लें अशी कार्यक्रम आसा मामा तुमगेले सहाय आसता आमकां जावका म्हळ्यार आमगेले दुड्डू लायक विनियोग जाता म्हणचे एक विश्वासारी ताणें दोळ धांपून हांकां दिला आनी ताजें फल पुरा जनां मेळ्ळां आतां इंजेक्शन दिवन वापस आयल्यांक तांकां तशी पेटयनी तांकां पुरा त्या मंदिरा आपोवन तांकां तांणी पिवोवन तांकां खाण की आनी की दिवन घेवन तांकां संतोशार घरा पेटयला दोनी वेळाक बारीक कश्टारी वताना 2 बस बूक केले कशी इंजेक्शनां दुड्डू फ्री इता म्हळ्यार एकल्यान स्पॉन्सर केला 2 बसाक वच्चाक खर्च मात्र वांटून घेवन तांकां पुरा हत्ता फूड पॅकेट दिवन घेवन बालाजी सेवा समितीन तुची एक इंजेक्शन वरेन दिवची तसल वेवस्था वरेन करयला असल एक समाजाचे बांधव सुತ್ತमुत्त आसा म्हूण जाल्यार खंयचेय एक कुटुंबाकय आमी एकलींची हे समाज आमकां कोण आसा ती आमकां म्हणून कोण आसा ती म्हणचे एक प्रश्न थंय खंडीत याना म्हणचे एक जलवंत उदाहरण है बालाजी सेवा समिती म्हणून हांव हेम्मेर सांगता एक भजने निमित्त स्टार्ट केलेले बालाजी सेवा समिती आजी एक बृहत रूपारी ते समाज सेव करून ते बरी वसई मात्र नाही ते सुತ್ತमुत्त आशिल्ल्या वरेन आमी तुमकां सती आमी एक तुमकां मादरी जावन सती म्हूण दाखोवन स्वाम्यान वरेन एक दिसू कार्यदर्शी जावन आशिल्ले मिगेल अण्णा देवेंद्र भक्ताल्या मळिके कितले लायक पुरा काम करता आसत रे तुमी इतले सान एक कमिटी बैसून आज इतले बृहत रूपार वाट्टून कितले नमने काम करता आसती केन्ना पेपर काडल्यार तुमगेले कसने पूण एक कार्यक्रमाचे फोटो आसता म्हणटाना मिगेल अण्णान मळिके पयसो आमी ते पेपरार घालचे आमकां प्रचार जावका म्हूण न्ही आमगेलें काम आमी करत वता ती
जाल्यार आमी त्या कार्यक्रमाचे सकट फोटो पेपरार घालले निमित्त बाकीचे कमिटीची बाकीची समितीची बोंबय गांवांत मस्त जन आसा ती तांणी वरेन आमी अशी करूं येता म्हणून दिसता तांकां आनी तांगेले समाजांत तूं तांगेले सुत्तमुत्त आशिल्ले आमचे गेल्यांक तांगेली समिती दाखोवन सहाय हस्त मेळका सकळान एक नमने आमी पुराजन एक मेळेर आसा ती म्हणचे एक भावन पुरा कडेन वाडूका म्हणले खातीर आमी घालची स्वामी म्हणटाना स्वामी म्हणली खंय वय तूं सांगचें समज रे समाजा भितरी आजी आनेकली आमकां आसा ती आमकां खंयचेय घडयेर आमकां सोण घालनाची म्हणचे नमुने एक विश्वास आयलो म्हूण जाल्यार ताज्या पशी चड कसने ना म्हूण सांगलें की अशी प्रतिनित्य शेनवारा भजन जाल मागीर कोणी एक सोयरीक एक तिरकी कामाक तिरकी अनारोग्याक तिरकी एक तांकां कसने घर जावका की कसने एक तोंदर आयल्यार कोणीय तांकां हें काम तागेलें एके तो कसलो आमकां गती ना तागेले विशय कोणीय म्हणाचें तांकां साथ दिसल्यार तांणी करताची ना जाल्यार नुता बसता ती आजी साथ दिशील तेन्ना काम करची सोडी साथ दिना जाल्यार तांगेले विशयान व्यंग्य उलो न्हू तांगेले विशयान नाकना तिला अपप्रचार करता लोकां मदीं तूं हांनी एक समितीची मादरी म्हूण म्हाका दिसता तो मनीस कितलो व्हड मनीस असो ताकाय तितलो गौरव तो कितलो दुर्बळ असो कितलो सान असो ताकाय तितलो प्रिती तितले गौरव तितले विश्वास वर्सा एक वेळाक धार्मीक यात्रा म्हण करताची सुरवेक भारी उणी खर्चारी मटा राबोवन पुरा जना घेवन घरकडच्या आवट्टू वरू 7 दिनातील मनशांक समीत ಒಟ್ಟು घेवन पुराची साऊथ इंडिया कन्याकुमारी अनेक रामेश्वर पुरा भोवन 4 धाम यात्रा करून मागीर आमची गेले 4 धाम काशी गया हें पुरा यात्रा करून वर्सा एक वेळा म्हाळान तूं 4 धाम यात्रा भारी सान खर्चारी करूं सुरू केले मागीर आतां फुडली वर्स समीत 2 वर्सां फूड समीत गुजरात यात्रा तशींच भारी उणी खर्चारी जाल्लें तितलो उणी खर्चारी करून घेवन करच्या सुरू केलें त्या लेखारी आमची गेल्यांक पळयना ती जाग पुरा एक वेळा पळोवचें जालें आमकां कोण व्हरताची म्हूण घेवन राखून बसतल्यांक आमी पुरा ओट्टू वच्चा तांत कसलें आमी पुरा जनान ओट्टू गेले जालें नवे तूं वय आयलो आमगेले एक सानशी म्हणटा खर्च ओट्टू करून घेवन आमी ओट्टू गेले असे म्हूण सांगून जाल्यार ताजी एक जबाबदारी ताजें एक नेतृत्व म्हूण घेतल जावका नवे तें नेतृत्व म्हगेलें अण्णा देवेंद्र भक्तान घेवन आनी ताका एक समिती करून तागेले पुरा जबाबदारी एकाकल्या वयसून दिवन टिकेट काडची की आनी करची की लायनार रावची की व्हरची की हाडची की तांगेले घरकडेक सकट तांकां पावोवची थंय जबाबदारी घेवन पुरा जनाक अनुकूल आशिल्ल्यांक अनुकूल नातिल्यांक साध्य आशिल्ल्यांक साध्य नातिल्यांक पुरा जना ಒಟ್ಟು करून एक नमुने कुटुंब यात्रेशी करून घेवन सगळे समितींत पुरा जनान ಒಟ್ಟು करून वर्सा एक वेळा भोंवचें न्ही जावन एक मादरी तांतू कोणीय व्हड ना कोणीय सान ना आतां पयरी जगन्नाथपुरी यात्रेक आनी हें अशी केल्यार तांकां जबाबदार चड जावन घेवन चिकेची कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक आतां प्राय जालें मागीर तितली जबाबदारी घेतली म्हूण जाल्यार हांकांय आरोग्या तोंदर जाता आनी ते यात्रेचे संतोश भोगच्याक हांकां कश्ट जाता म्हूण घेवन एक अमृता ट्रॅव्हल म्हूण घेवन ट्रॅव्हल एजंटा सांगून भारी एक त्या मनशान केबिशेणे मामान भारी एक कसं म्हणटात ताका रिजनेबल एक रेटारी अत्यंत अनुकूल करून घेवन भारी चंदा येरी 6 दिसाचे जगन्नाथपुरी कामाख्या आनी आसाम शिलाँग सकट दाखोवन कडेक भुवनेश्वर हाण मागीर एअरपोर्टार ते हाण सोडलें वसई दाखोवन एअरपोर्टा वच्चा एक बस एकाकल्यान एक टॅक्सी करून घेवन वच्चा साध्यस्व म्हूण रात्री 12 गंटेक भजना मंडळी येद्राक बालाजी सेवा समिती येद्राक हाण घेवन बस राबोवन त्या बसार एअरपोर्टा वच्चे आमी सकट भोंवून घेवन वापस येताना एअरपोर्टा बस येवन राबला आमगे लगेज समेत आमी बसार बसलीं ती आमगेले घरा बागलाक आमकां हाण सोडला हांव आमी म्हणटस कसले म्हळ्यार म्हगेले कुळार सोमेश्वर जाल्यारीची हे वसई म्हणचे वसई रोड
ह्या गांवच्यांनी म्हाका तांगेली घरची चेलीशी म्हाका पळोवंक येताची. त्या देखून हांव केन्नाय म्हणटा मिगेली एक कुळार सोमेश्वर आस म्हण जाल्यार एक कुळार वसई आस. थंय मिगेल अण्ण आस म्हूण मात्र न्ही, मिगेल अण्णा म्हणके प्रिती दाखयतले. मस्त जन अण्ण आसा ती. मिगेल आम्माल पोट्टा जायनी जाल्यार हिची आमगेल काशा भावशे आमकां प्रिती करतले आसा ती. त्या प्रिती म्हणजे इतलो होडी म्हळ्यार त्या प्रितीक मोल बंदूचें जायना. आनी हे सकड कार्यक्रम इतले चंदायर जाता. आजी मुंबय भितरी बालाजी सेवा समिती म्हळ्यार तांगेले भजने जायत, तांगेले कार्यक्रमां जायत, तांगेले कार्यवैखरी जायत. खंयचेय संघटने वच्चो त्या वाल्केश्वरा वच्चोंची, त्या क्रींग सर्कला गणपती हांगा वच्चोन ती खंय गेल्यारीची वसई चायलींची म्हळ्यार तितलेक गौरव, कितलेक प्रिती, तितलेक संतोष, तितलेक चंदाय. ते हांगा दोखून मुंबय वचून विंगड गांवां सेटल जाल्यारीची तांगेले म्हणटाक मिगेल अण्णान केन्नाय उलयता सांगता आसा आमी एक फॅमिली, वी आर ए एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणून. एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणून मस्त जन सांगता ती. जाल्यार कार्यरुपां हाडचेच पळय भारी उणी जनान. आमी समाजा खातीर आसा ती, आमी समाजा सेवे खातीर आसा ती म्हूण सांगतली मस्त जन आसच्या पुरो ती. जाल्यार ते समाज सेवे खातीरच आमगेले प्रतिक्षण दवरतले मनशां. मस्त जन उणी आसा ती. कोणी एक मनीस मेल्ल्यारीची कोणाकय येचना अशेंशी म्हूण एक फोन केल्या पुरा जन गेलीची. तांगेलें काम सोडलें गेली ती. एक मनशा हुशार ना, ताका वरू आसा. कोण? हांव येता नक्का. हें भजन जावन जेवण जावन रात्र 11:30 जाता. सकयल देंवन येता. रिक्षा मेळ्ळी म्हणजे जाल्यार कोणाकय येचना. एक कार आशिल्ली मनीस 4 जाणां सोण घेवन येता आनी एकल्या व्हरून घेवन सोडता. असल नमुने इतले मात्र वे ते मस्त नमुने काम जाता. एक वार्षिकोत्सव जाता, एक मस्त नमुने कार्यक्रम जाता थंय. तेन्ना हळदी कुंकू म्हूण एक कार्यक्रम जाता. देवाल अलंकारू करच्याक एक मनीस आसा. तो अलंकाराक एक तागेले हें आसा डेडिकेशन तागेलें. आनी एकलो बटमाम आसा. बटमामान ना जाल्यार आरती करचे एकलो आसा. तो लायक करून अनवाळ न्हेसून येवन शेनवाराचे आरती करता. बटमामू ताका अनुकूल आशिल्ले तेन्ना येता, अनुकूल ना जाल्यार करता. विशेश वेळा बटमाम येता तिची. तितलें मात्र न्ही, देवाल अलंकार करच्याक आनी ते हॉला अलंकार करच्याक फूल कितले जावका. फुलां माळा हाडल्यार 4 वंट्यान जेता म्हणून दादरा वचून दादले मनशान फूल हाडून त्या थंय दवरून घेवन भायल मनशान दनपारा वेळा वचून ते तितलें फूल घांतून त्या अवंगल्यार ते पातलान ताजे वयर एक अवंगल कवर कोरून त्या पळयतान त्या पळयच्या फूल घांतून मिगेल अण्णान की आनी की 4 दादले मनशान वचून एकल्यान कॉफी करची, एकल्यान खाण हाडोचें अशें पुरो करून त्या बायल मनशांक पुरो कुशाल उलोवन गम्मत करून घेवन त्या फूल घांतिलेले कळना तशें करून सांजवेळा एक तान्निकेची वेवस्था करून घेवन इतले संतोशारी कितले गांवांत आसा म्हूण सांगाची. निजावन म्हाका दिसलें मुंबय तसल गांवांत तूं इतलो व्हड ब्रहन मुंबय तसल गांवांत तूं गेलेल्यांनी घरा दोकून भायर गेल्यार पोर गेल्यावर जावचे चेड तूं तुगेले घरा पगला दोकून भायर वचून रस्त्यार देवलो म्हण जाल्यार तुगेले गुर्तू कोणाकय ना. तसल मदीं तूं मुंबयचे भितर एक मुंबयन तूं आमगेले एक गांव आसा न्हय. तूं रस्त्यार वता आसतना केन्ना येईल गो म्हण निमगितले इतलो जन आसत न्हय. ताका हुशार नाशिल्ले काय तो हुशार जालो वे म्हण निमगितले आसत न्हय. कोणा ते एक कसं न्ही चवथ आसा आनीक आसा म्हूण सांगल्यार सवाशिणी यो म्हळ्यार येवच्या इतले जन मेळटात न्हय. आनी वच्चाक काय मस्त दूर ना न्हय. कितले दूर आसल्यार कोणी व्हरतलीं आसत न्हय. तशी खंय आसल्यारीची एक समाजा भितरी कसन म्हळ्यार आमगेले म्हळ्यार एक 4 जन जावका. त्या आमगेले म्हळ्यार 4 जनान आमगेले कसं एक काम करनातल्यार व्हडना. आमकां इतलें उत्तेजन दिवचें 4 उत्तर आनी कसं काम करतना गौरवार करका. आतां आमी सहाय केलो म्हळ्यार सदना सहाय घेतलो मनीस सुरेख भारी आत्म म्हणजे तागेले सान जावन आसता. तागेले येद्रा आमी आनीक व्हड जन जावन हांव तुका दितस म्हणचे नमुन्यार दिली म्हण जाल्यार तो घेतलो आनीक खूबजे जाता. तसल एक अवकाश दिन अशी गौरवान्वित जावन
त्या मनशान ते सहाय घेवचे आनी सहाय दिवचे अत्यंत चंदायर जावचेस असल एक बालाजी सेवा समितीक हांव हाजे कार्यवाही करीक भारी खुश पावता आनी हाजी सूत्रधारांतू मुख्य सूत्रधार मिगेल अण्णा आनी तागेले सुತ್ತमुत्त आशिल्ल्यान तागेले उतरां मोल दिवन तागेले उतरांतू खंयचेय तंतूय ताणें स्वंता खातीर कसन करची न्हय कसन केल्यार समाजा खातीर करतस ताणें समाजा खातीर कसन केला की तातूंत एक पयस दुर्विनियोग जायना अशी पळोवन घेवन सदुपयोग जावं तशें करता आनी विशेश जावन घेवन सदा काल खंयचे घडयेरी आमगेले सहाय्याक भक्तमाम तयार आस म्हणचे एक मनस्थिती आशिल्ली निमित्त प्रति एकल्यांनी हें अशी कसल्याक हें तशी कसल्याक हें अशी नाका हें तशी नाका म्हूण सांगून अशी तागेले संपूर्ण सहकार दिवच्या वचून तांगेले सकडाल सहकारारी आनी मिगेल अण्णाल नेतृत्वारी आनी बाकीच्या पुरा प्रितीरी सक्कड जनाले एक लायक समिती जावन घेवन थंय निरंतर जावन आमी पुरा एकची आमी एकची आम्हाल पट्टाल चेडूवाल न्हय जाल्यारीची आमी एक फॅमिलीची वी आर ए एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणजे उतराक सादृश्य रूप जावन घेवन तांगेले समिती चलतस प्रति एक क्षणांतूय प्रति एक विचारांतूय प्रति एकल्यांकय सहाय हस्त दितची प्रीती दितची गौरव दितची तांणी आसती ही प्रीती हे गौरव हें सक्कड प्रति एकल्यांकय मेळ्ळो थंय आजी भजन करूं कळना तिली भजन शिकलींची ताळ मारूं कळना तिली ताळ मारताची ABCD कसने भजने विशय देवाल विशय गोतना तिली आजी देवाल विशयान मस्त सकड विलोच्या शिकलींची आयकलींची गांवां कसकसल नमुने चलत की तो प्रति एक विलय थंय चलयता ती कार्तिक पुनव जाता पश्चिम जागरा पूज जाता प्रति एकय जाता त्या दुखून परगांवां आसुनूय आमगेलपण आपणापण म्हणटात ताका आमगेले एक समाजाचे आपणापण ओरोन घेवन थंय एक नमुने परगांवांतू गांव करून राबिल्ले ह्या बालाजीचे प्रति एकल्यांकय मिगेले हृत्पूर्वक प्रितीचे नमस्कार सांगताची असल समिती प्रत्येक गांवांतू जावं आमकां प्रत्येक कडेन आशिल्ल्यांकय आमी एकली न्हय आमकां पुराजन आसोन ती पुराजन आसता ती आमकां कांय भंय ना म्हणचे एक नमुने भावन येवत तसल एक समाज आमगेले सुತ್ತमुत्त आसो म्हूण देवाल्या मागताची मिगेल हें 2 उतर हांगा राबयता सकळांकय मिगेल नमस्कार.